नमस्कार. आयच्या ब्रेक ओवरात तुमकां येवकार आणि ह्या अधिवेशनाचो हो निमणो ब्रेक ओवर. तुम्ही अधिवेशन सोंपलें तें पळयलां, सभापतींची लास्ट भाशण आयकलां, आयचें कामकाज पळयलां. कशें जालें अधिवेशन, परफॉर्मन्स कसो आशिल्लो, रुलिंगाचो कसो आशिल्लो, ओपोजिशनाचो कसो आशिल्लो, आमदारांचो कसो आशिल्लो आणि इवन सभापतीचो कसो आशिल्लो, ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी भासाभास करतले. म्हजे बरोबर दोन मानेस आसात. पयले आसात द हिंदूचे स्पेशल कॉरस्पॉन्डंट आणि ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाब कामत, स्वागत तुमचे. आणि दुसरे आसात म्हजे बरोबर लोकमताचे स्पेशल कॉरस्पॉन्डंट सद्गुरू पाटील, तुमचे स्वागत. प्रकाश बाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. आमी सदांच म्हणटात की बरो बॅट्समॅन हो टेस्ट मॅची भितर कळटा म्हणटा, T20 भितर कळना. आणि दीस अधिवेशन वॉज लायक अ टेस्ट मॅच. थंय इट वॉज अ लॉंग सेशन. थंय खूब प्रश्न आयले, डिमांड्सांचेर डिटेलां भितर डिस्कशन जालें. आनी कोणें प्रश्न जरी पोस्टपोन करपाचो ठरयलो तो पोस्टपोन जावन चडसो ह्याच सेशना भितर आयले. सो अशे तरेचें सेशन आशिल्लें. कितें दिसता, कितले बॅट्समॅन टिकले, कितले बॅट्समॅन पडले, कितले बॅट्समॅन आउट जाले? एक म्हणजे पहिले पळोवया, विधिमंडळा कडेन जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना दोन गोष्टी म्हत्वाच्यो ठरता. एक म्हणजे कायदे कानून करपी हे विधानसभाघर, थंय कायदे कानून हे म्हत्वाचें. दुसरें अर्थीक सरकाराची जी विधेयकां मांडून तांकां मंजुरी घेवप, हें एक काम. आनी दुसरें काम सरकाराची लागणूक, अकावंटेबिलिटी थंय मागप ह्या सभाघरांत. अशीं ही दोन कामां पळयल्यार पयलें काम जें आसा थंय सरकार चड घेवन येता. येदें व्हडलें अधिवेशन जें सरकारान हाडलें हाजोच अर्थ सरकाराक आपले विशीं कॉन्फिडन्स आसा. बिझनेस घेवन सरकार वेगवेगळी विधेयकां, नवीन कायदे करपाक हाडले, काही अमेंडमेंट्स हाडली, बजेट मांडलें, त्यो सगळ्यो बजेटाचे डिमांड्स मंजूर करून हेच अधिवेशनाक घेतले. हे जर पळयत जाल्यार सरकाराचो कॉन्फिडन्स लेवल तातल्यान प्रगट जालो. आनी एक मुख्यमंत्री हातूंत ताणें एक नेतृत्व दिलें. आनी मंत्री जरी तितले प्रभावी दिसले ना बाकीचे, तरी मुख्यमंत्र्यान सशक्तपणान उबें रावन हें अधिवेशन फुडें व्हेलें. तशेंच विरोधी पक्ष पळय आसात ताजो खंय प्रभाव येता म्हत्वाचो, की तो लागणूक मागता सरकाराची. ते दृश्टीन क्वेश्चन अवर म्हणून जो आसता पळय, थंय खरें म्हणजे हेडलायनी पेपरांनी विरोधकांनी डॉमिनेट करपाक जाय आशिल्ल्यो, तें घडूं ना. हें म्हजे कोतार हालीं हेंच घडलां पळय. हे अधिवेशनाक तें जालें ना. हाजें कारण विरोधी पक्ष हो विस्कळीत, अजून सरकाराची जी अटॅक जाता पर्रीकार मुख्यमंत्र्याची तांचेर, करप्शन आनी हे तांचे फाटले वेळावेले, तातूंत तो दबावांत येता. काही आमदार फेस करपाक शकनात. हाका लागून हे विस्कळीत विरोधी पक्ष नेते म्हणून राणी एक सक्षमपणान, प्रभावीपणान फुडें येवं शकनात. आनी टीम बांदून रणनिती सभाघराक जी जाय पडटा, जी सरकाराक फेस करपाक, टार्गेट करपाक, तिवूय लॅक जाली. अशे पद्दतीन म्हाका हें दिसता. सद्गुरू, स्पेसिफिकली आमी मागीर या प्रत्येकाची परफॉर्मन्साचेर, बट इनिशियल कमेंट्स जे आसात, येदें व्हडलें सेशन म्हाका दिसता आमी कवरेज करतना इतली व्हडली कवरेज आनी इतले दीस कवरेज म्हाका दिसता खूब वर्सांनी केल्या. सो कसो आशिल्लो ओवरऑल तुजे दृश्टींतल्यान परफॉर्मन्स प्रत्येकाचो, रुलिंगाचो आनी ओपोजिशनाचो, आनी वॉट इज द टेक अवे फ्रॉम दीस सेशन? ना, हे सेशन म्हणजे एक बरो लर्निंग एक्सपिरियन्स आशिल्लो अशें हांव म्हणटा. म्हणजे विशेशता जे नवे आयले आमदार तांच्या खातीर इतल्या पल्ल्याचें हें प्रथमच अधिवेशन. सो तांच्या खातीर एक हे आशिल्लो. दुसऱ्या बाजून मंत्री जे आसा आमचे, तांच्यांनी होमवर्क करपा जाय अशा प्रकारचो एक मॅसेज ह्या अधिवेशनान दिला, जे सगळ्यांकूच लागू जायना, परंतु बहुतांश जे आसा तांच्यांनी हे करपा जाय. त्यामुळे मागीर तक्रारीकूय जागो उरचो ना की मुख्यमंत्री चड हे दिता म्हणून उत्तरां दिता. त्यामुळे हो एक तांच्या खातीर हे आशिल्लो. दुसरी गोष्ट की फ्लोर मॅनेजमेंटान आपूण आजून कमी पडटा हे काँग्रेसीन ह्या वेळार पुन्हा दाखोवन दिले. सो तांच्यांनी फ्लोर मॅनेजमेंट करपा जाय. दुसरी गोष्ट अशी की एक दोन जे अपक्ष आसा ते सरकाराच्या बाजून रावता, त्यामुळे विरोधकांचो जो हे आसता फोर्स तो कमी पडटा. अपार्ट फ्रॉम दॅट, म्हणजे ते जरी कमी पडले तरी देखील सत्ताधाऱ्यांनी थोडो होमवर्क करपाकूच जाय, पण ताज्या पेक्षा विरोधकांक चड आपली प्रभावी भुमिका ह्या फुडें तरी पार पाडपा खातीर खूब हे करचे कश्ट घेवचे पडटले. प्रकाश, म्हाका फ्लोर मॅनेजमेंटाचो मुद्दो आयलो म्हणून विचारता की फ्लोर मॅनेजमेंटाचे खुबश्यो गजाली आसा. सामान्य मनशाक ते पळयतना, इवन टीव्हीर पळयतना ते कळना की कांय कडेन आमी पळयलें की मुख्यमंत्री एका प्रश्नाचें उत्तर संबंध नासल्यार सुद्दां दितालो, आनी दुसरो प्रश्न जर मातसो अडचणीचो आयलो जाल्यार तो सरळ सांगतालो की हो प्रश्न हाका लागना, तूं जाय जाल्यार सेपरेट प्रश्न विचार म्हणून. होय एक त्या फ्लोर मॅनेजमेंटाच्या मायक्रो मॅनेजमेंटाचोच भाग न्ही? डेफिनेटली फ्लोर मॅनेजमेंट खास चड महत्वाचें
म्हत्वाचें कित्याक ठरता तें सांगता. तुमी जें टॅलिकास्ट लोकां पर्यंत रेगुलरली डायरेक्ट थेट पावयतात तें पॉलिटिशनां बरोबर कळटा. हाजे पयलीं हें टॅलिकास्ट पावोवपाचें क्रेडीट आमी आमचे माजी मंत्री माजी स्पीकर प्रताप सिंग राणे हांकां दिवपाची गरज आसा डेफिनेटली. आनी हे लोकां पर्यंत पावता हाजे विशीं आमचे हे पळय विधानसभेंतले आमदार मंत्री आनी विरोधक सगळे कॉन्शियस उरतात आनी हातल्यान फ्लोर मॅनेजमेंट खूब म्हत्वाचें ठरता. फॉर एग्जाम्पल तुमी सांगले त्या पद्दतीन अशें जाता मुख्यमंत्री जे हे तर सबंद अधिवेशनाचे पळयत तर तांणी हो चडांत चड टायम पळय आसा तो आपली फोकस करून घेवपाक. आज खंयी वच जाल्यार मुख्यमंत्री फडाक करून उबे जातात. मंत्री वीक पडपा पडले जाल्यार कितें जाता सरकाराची दशा वता. लोक म्हणटा कितें अरे सरकार बाद मरे अशें म्हणत म्हणून मुख्यमंत्री उबो जावन प्रोटेक्शन दिता. पण तातूंतल्यान सरकाराची एकूण इमेज पावरफूल म्हणून वता. पण एट द सेम टायम दुसरे तातूंत कितें जाता की आमी पळयलां ही वता. पण खास करून दुसरो म्हत्वाचो विशय असो की चडशे खेपे कितें जाता जेन्ना विरोधक स्ट्रॉंग आसता तेन्ना कसलोय जे 1.5 म्हयने अधिवेशन काला वेगवेगळे प्रश्न निर्माण जाले. बीफ ना जालें मागीर आनी खंय कितें लोकांची अडचणी भाजयाचो प्रश्न निर्माण जालो. अशे वेळार विरोधकांनी हे मुद्दे हाडूं जाय आशिल्ले आनी सरकाराक आन्सर दिवपाक भाग पडूं जाय आशिल्ले. पण ना हे वेळार फ्लोर मॅनेजमेंटाचो असो जालें की मुख्यमंत्री पर्रीकारानूच ताज्या आमदार विचारतात आनी मागीर मुख्यमंत्री ते क्लॅरिफाय करता. म्हणटकर कितें जाता सरकाराक आपलें कितें सांगपाचें आहा पळय सफाई दिवपाची आहा ती आपले आमदार विचारतकर दिले म्हणटकर नेगेटिव्हिटी येना. हय आनी हातूंक विरोधकां कडेन फ्लोर मॅनेजमेंट जर आशिल्लें जाल्यार बाबा तुमी विचारा आमच्या आमदारांनी विचारूनी अशी विरोधी लिडरान एक कडेन करून रणनिती जावपा जाय ती जायना. 3 मुद्दे आहेत. पयलीं म्हळ्यार विरोधकांची म्हळ्यार फ्लोर मॅनेजमेंट सोड कांयच नाशिल्लें. दुसरी गजाल म्हळ्यार सीएमाची फ्लोर मॅनेजमेंट ही सीएमाची फ्लोर मॅनेजमेंट दिसताली ती गव्हर्नमेंटाची फ्लोर मॅनेजमेंट दिसनाशिल्ली. आणि तिसरी हातूंत भितर जशी विरोधक वीक दिसताले त्याच प्रमाणे तुका खंय तरी कॅबिनेटूय वीक दिसताले. पडटात हे मुद्दे. म्हणजे ह्या कॅबिनेटान हे काही मंत्री हे पयलेच फावट जाल्या म्हणजे काही आमदार हे पयलेच फावट मंत्री जाल्या आणि इतल्या व्हडल्या सेशनाक फेस करपाची जबाबदारी तांच्यात प्रथमच आयल्या. हाज्या पयलींचे काही रिकॉर्ड जर काडून पळयले तर सरकार पयलीं टाळटालो की चडा दिसांचें अधिवेशन नाका आपूण एक्सपोज जावपाचो भंय आसतालो. हांगा देखील तो भंय आशिल्लो परंतु मुख्यमंत्र्यान प्रोटेक्शन आपल्या मंत्र्यांक दिवपाची जी क्षमता आसा आणि जो अभ्यास आसा त्यामुळे तेंच्यांनी ते व्यवस्थित मारून व्हेले. त्यामुळे अशें दिसूं ना की फ्लोर मॅनेजमेंटान हांचीच मक्तेदारी चल्ल्या किंवा मुख्यमंत्रीच हे करता अशें दिसूं ना. म्हणजे काही वेळा तांकां ते बाय कंपल्शन करचें पडलें. म्हाका तर अशें जाणवलें ह्या अधिवेशनान की वारंवार पेपर आनी अनेक हांचेर येता की मुख्यमंत्री उलयता म्हणून ताणें जाणीवपूर्वक आपल्या सहकाऱ्यांक वेळ दिवपाचो प्रयत्न केलो. पण काही बाबतीन अशें हें जालें की काही मंत्रीच इतले वीक आन्सरां दिता नाही पण उबे रावचेच पडटा. पण दुसरें कितें आहा जाणा एक लक्षात दवर की हांवें तूं भुमिका अशीच लक्षात येता. तुवें म्हळें की मुख्यमंत्री आपली हे करता म्हणून ना मुख्यमंत्री इज द लिडर ऑफ द हावस. सो ती जबाबदारी ताजीच ठरता आनी दशाय ते सरकारची पर्रीकार सरकाराचीच वतली आशिल्ली. जर दर मंत्र्याची जर आन्सर दितना कॅपॅसिटी डावन पडिल्ली ताजी जर दशा जाल्ली सरकाराचीच वता. वन थिंग की वीक कॅबिनेट is also a drawback for the chief minister. Correct. वीक कॅबिनेट असप म्हळ्यार दबाव हो मुख्यमंत्र्याचेरूच वाडटलो. बरी गजाल न्ही ती. बरी न्ही आनी कलेक्टिव्ह जे डिसिजन मेकिंग किंवा कलेक्टिव्ह काम जावं जाय तें जायना. हांगा वन मॅन आर्मी हीच लोकां मुखार वता पळय ती बरोबर न्ही. टेस्टमेचीन परत तें एक्सपोज केलें जाता. दुसरी गजाल म्हळ्यार विरोधी पक्ष फुडारी खूब जाण म्हणटात लोकांची टिका आयकूं येता की प्रत्येक खेपेक विरोधी पक्ष फुडारी उबे रावताले आनी सजेशनां करताले. टिका खंय जायनाशिल्ली. ज्या एक पावरफूल मुद्द्यांचेर सरकाराक ताणें घेरपाक जाय तशे मुद्दे येनाशिल्ले आनी आक्रमकताय नाशिल्ली. कित्या खातीर ना म्हाका अशें दिसता की विधानसभा अधिवेशन सोमारचे नव्यान सुरू जाता तेच्या पयलीं शेनवारा किंवा आयतारा एक मिटींग जर CLPची जायत सगळ्या आमदारांक तातूंत उलोवपाक संदी दीत आनी कोणे खंयचे विशय मांडप खंयच्या विशयाचेर आमी पोट तिडकीन लोकांचे बाजू मांडप हे जर ठरले पूर्व अभ्यास किंवा पूर्व तयारी जर जाली विरोधकांची तर ते विरोधी पक्ष नेते किंवा अन्य आमदार हे प्रभावीपणे थंय काम करू शकतले. हांगा तशें दिसनाशिल्लें. काही वेळा तर काँग्रेसचे आमदार खूप उशिरा पावता म्हणजे तांची नांवां जरी घेतली सभापतीन
तरी ते त्या जाग्यार दिसनाशिल्ले, काही वेळा अचानक धावून येता अशें दिसताले. आणि काही वेळार तर ते आपल्या विरुद्धच वाद एकामेका विरुद्ध वाद घालता. एक इन्सिडेंट जालो मुख्यमंत्र्याक सांगचें पडलें की तुमगे झगडी आदी काँग्रेस हावसा वचून सॉर्ट आउट करा आनी हांगा या म्हणून. आतां लिडरशिपीचो विचार करशी जाल्यार कितें आसता जाणा की अपोजिशन लिडर हो आक्रस्ताळोच आसूं जाय. हातूंत कितें विचारपाक सोदतालो की तुमी हाजे पयलींची ओपोजिशन लिडर पळयला, जल्मी पळयला, रमाकांत खलप पळयला आनी आमी मनोहर पर्रीकार पळयला. तिनी जर जल्मी, खलप आनी पर्रीकार धरले, तिगी जाणांचे स्वभाव वेगळे, स्टायल वेगळी, ती जर एनालिसीस कंपेर केली आनी जर राणेक पळयलो जाल्यार तुमकां कितें दिसता? म्हणूनच सांगता, राणे पळय आसा तांची प्रकृती पळय आसा ती मायल्ड, आनीक तांच्यांत अशें विधायक कन्स्ट्रक्टीव अपोजिशन करुया अशें तांचें म्हणणें, तांचे कडेन उलयतकर तशें दिसता. तांच्यांत आक्रमकता तशी ती ना, आनीक आक्रस्ताळेपणाय ना, आनी शोय ऑफ करपाची ना. बरें आसा, पण हाजो अर्थ असो न्ही की अपोजिशन म्हणून इंटेन्सिटी निर्माण जावपाक जायना. रमाकांत खलप प्रकृतीन तशेंच क्वायट पॉलिश्ड आनी आक्रस्ताळपणे ना, तरी सुद्दां तांणी विरोधी म्हणून तांची जी भाशणां बी आसताली प्रभावी आसताली, अभ्यासपूर्ण आसताली, जल्मीची आक्रमकता आशिल्ली, अभ्यासय आशिल्लो. तशेंच पर्रीकार अभ्यास आसतालो, आक्रमकता आसतालीच, पण स्वभाव जरी मायल्ड आसलो तरी हांगा एक कोहेजिवनेस आनी टीम म्हणून काम करपाची ते लॅक. आनी हो पक्ष अजून विस्कळीत आसा. काही मायनिंग सारके प्रश्न येतात तेन्ना आमचे माजी मुख्यमंत्री ते तर आसत नात अशें दिसता. म्हणटकर काही प्रश्नाचेर काही दुसरो प्रश्न येता अशें धरुया, हेल्थ आनी जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे विशय आयले थंय आमदार सेटबॅक बसता. देर आर टू मेनी स्केलेटन्स इन द कबर्ड.